माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो गाइस आमी ते आता जीव गोटो येता सोलनाचो आमगे थिंग बेबी इट्स बेबी वयता आमगेले जीव गोटोचो पा नगर राजा तो दाखय तुमकां ओके भुरगीं आसतली जाय ती एक्टिंग करतली थिंगा जीव गोटो आसोलना सो येला ओके ते आंबेल पयली दाखयला कपला कडेन मागीर आमगेले न्यू आंबेली पयली तेच्या पयली बांदा दाखयला आसतलो ओके ओ बेबी न्यू आंबेली बेबी होय ते बेबी खबर ना मग न्यू आंबेली मग चल येता आमी दाखय तुमकां ओके जीव गोटो येयला आवाज येते चल 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 मेड्या 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 आमच्या भाव भयणा कडेन मातशें हांगा येवंक आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्यात जीव गोटो लायफ क्रीब मागता सगळ्यांनी हांगा हाजीर जावंक रोखडेंच सुरू करता एकूच मिनटान आमी ओसुनेची पवित्र सोबा संतसान बरोवन जेजूच्या जल्माची परबेक तयार जाता काळखांत चलतले इस्रायल पोचेक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मारे वरवीं देव आमचे मदें जल्मूंक येता ही संतसाची खबर पयली हिंड राखतल्या गवळ्यांक देवदूत कळयता आनी ताचें जिवीत संतसान भरता जेजूचो जल्म आख्ख्या मनशाकुळाक संतोष हाडटा ह्या वर्साचो गवळीक विशय वचात शुभ वर्तमान परगटात जेजून हाडलेलो देवाच्या मोगाचो संदेश दर एका ख्रिस्ती भावात्यान दुसऱ्यांक वांटूंक आपयता हेच नदरेन ह्या वर्साच्या विशय गिताचो पयलो भाग नियाळुया आमच्या गोंय दोन प्रांतांत बाकीवन फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवन व्हडा दबाज्यान चालू आसा ह्या वेळार तो भुरग्यांच्या बाबाक आकामेचेर बोर घालता तो हुर्बेन बरोवन जेजूक परगट्टा एका हातान कापीन आनी दुसऱ्या हातान खुरीस घेवन तो भुरग्यांक दोतोन शिकयता ताचो एक देखावो आमी पळोवया देवान रचल्यान ताचो नोकरून देवान रचल्यान ताची ओळख घेवून देवान रचल्यान ताची सेवा करून मेल्या उपरांत सुर्गीचे चूक भोगून ह्या वेळार आमी वसोणेची पवित्र सभा तुमचे मुखार जीव गोटो दवरता त्या जिवे गोट्या वरवीं जेजूच्या जल्माची शुभ खबर आमी तुमकां घेवन आयल्या जेजू हाडटा तो संतोष खुशालकाय मोग शांती एकवट आनी भोगसणे आमी जिवंक वावरुया आनी नातालांची परब आमी समोरुया
गिताच्या नादार आंज बोडवे नाचताना मारिया आणि जुजे भितर सरतात. मारिया, आनी एक पावट नातालांचो काळ आयलो. होय, स्वर्गार तशेंच संवसारांत ही समारंभणी व्हडी उमेदीन जाता. कितलींच वर्सां जालीं व्हडा दोबाच्या जेजूच्या जल्माची गितां तुमी गायत आयल्यात. तुमकां पुरो जावंक ना? केन्नाच ना. आमकां तर थांबोन आसतना गितां गावूंक जाय. आमकां नाचूंक आनी गितां गावंक खूब आवडटा आनी अशें करून आमी खूब खुशाल जाता. देवाची वाखाणणी करूंक आनी ताचो संदेश परगटूंक केदें व्हडलें भाग आमकां. हाचे दोन वर्ती खुशालकाय आमकां कोणूच दिवंक शकचो ना. आनी एकूच गायन तुमकां आयकूंक दितात, ताचेर नाचात न्हय. सुकिल्ल्या आंज बोडव्यांनो, देवाच्या श्रेष्ठ संदेशकारांनो, देव बरें करूं तुमकां. मोगाच्यान तुमच्या नातां वचूं येता. कितलो खुशालकायेचो अनुभव न्ही मारये. पयल्याच नाताला सुमयार आंज बोडवे गायतालेत आनी नाचतालेत ते पळोवंक. खऱ्यांनीच ह्या आंज बोडव्यांनी म्हाका नव्यान पयल्या नातालाचो उगडास करून दिलो. हांव मागणें करतना कोण तरी सर्गीच्या उजवाडान कूट बोल्लो. मागीर गाब्रिएल आंज बोडव्याचें दिसलें. ताचो संदेशाचो आवाज म्हाका आयकूंक आयलो. नोमान तुका देवाची चड अपुरबायेची सर्वेस्पर तुजी सवय आसा. त्या वेळार ताचें उतर आयकून हांव एकदम गाबरलें. ताचो संदेश कसलो तो हांव चिंतून पडली. पूण देवदूतान म्हाका समजणी दिली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताची खुशी मानून घेवन देवाची चाकण जावन हांव फुडें सरलें. गाब्रिएल आंज बोडव्यान मारयेक संदेश दिलो. तेच पोरी गाब्रिएल आंज बोडवो आयज पासून आतांच्या काळार मनशाक देवाचो संदेश दिवंक वावुरता ते आमी पळोवया. हांव देवाचो बोडवो. ताची बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका तुमचे सरशी धाडला. आमचे खातीर आनी कसली बरी खबर. आमी तर इतली गरीब की आमकां फाल्यांच्या दिसाची दास्ती काडची पडटा. हांव पिडेंत आसा आनी म्हजे लागीं इलाज करून पयशे नात. म्हजो कुटूंब उपाशी आसा. आमचे लागीं जेवूंक जेवण ना आनी कोणाक आमचे पडलेले आसा. देवाक पडलेले आसा. आयज तुमचो सोमी जल्मला आनी तो तुमची दुकां पुसतलो. पळय, आगोर मारया आनी सांज जुजे तुमचेशी येता. सायबीण माय, आमकां बालूक जेजू दाखय. आमच्यांनी आनी हे कूस सोसूंक जायना. आमकां शिकोवप ना. गरीबसाण सादेपण व शिकप नासप हे मोगाच्या तशेंच शांतीच्या आनी खुशालकायेच्या जिवितांत एक आडखळ. तुमी कळ्यांनीच तुमच्या पेल्याचो मोग करून गरजेवंतांक आदार दिवन आनी तांचो हुस्को धरून तांच्या आदाराक पावून तुमचो मोग तुमी देवाक दाखोवंक गरज. तूं खंयसरूय आसूं, तुवें शांती हाडूंक जाय. मेळी झगडी झुजा करूंक. कित्याक अशें फकत राग वाडटा, सगळें पिड्यार जाता आनी कांयच एक बरें जायना. वच आनी शांती हाडूंक प्रयत्न कर. नितळ निर्मळ जिवीत जिये, दुसऱ्यांक आदार कर आनी देवाची भिरांत कर. नातालां सुमयार जेजू तुमच्या तशेंच तुमच्या वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत जल्म येवचो कर. आयज हांवें म्हजे लागीं आसलें तातूंतलें जेवण त्या गरीब जाणट्या मनशाक दिलें. तो खुशाल जालो आनी म्हाकाय दादोसकाय भोगली. इश्टा म्हज्या, आयज तुज्या वावराची मजुरी फकत 100 रुपया तुका मेळ्ळा. तातूंतले तुवें म्हज्या वखदांक मोडलें. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं. इश्टानो, मारयेन आनी जुजेन सांगलोलें तशें करून आमी खरी खुशालकाय अणभवली. ह्या नातालांक आमी दुसऱ्यांक जेजूक दिवया
आणि दुसऱ्यांचे जिवीत खुशाल करूंक वावरूया. तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या जल्माची शुभ परब आवडेता आनी कृपेचे नवे आनी उत्सवीक वर्स 2025 आवडेता. बाळका जेजून तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशीर्वाद घालो. देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.